हे विलेजीन आमी ताणेर ह्या वाड्यान आसात आनीक आमचे मदीं आमचे कोर्तालचे जेडपी आसा तशेंच आमचे कोर्तालचे सरपंच आसा डेप्युटी सरपंच आसा पंच आसा आनी आमची गांवची भाव भयणां आसात। आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमी कुट्टाडे जे आमचे विलेजीन आमचे जे रोड आसा तो रोड आयज आमी इनोग्रेशन केल्लें आसा हॉट मिक्साचेर आनी हो हेजो कॉस्ट जावन आसा 4.5 crores। आनीक तुमकां खबर आहा जे आमचे गांवांत जायते रोड आमचे जायते फुटफॉल जाल्ले आसात आनी हे जे आमचे मेन फुटफॉल जाल्ले थंयसर आमी सगळी हे हॉट मिक्स आमी घालपाची तयारी जाल्ली आसा आनी आमी आयज इनोग्रेशन केल्लें आसा। आनी तुमकां खबर आहा 3-4 दिसां पयलीं आमी वेलसांव कांसावली हांगासरूय 3.5 करोडाचो आमी प्रोजेक्ट गेल्लो आसा हॉट मिक्स गेल्लो आसा तेवूय आमचे स्टार्ट जातले। फक्त आमी इनोग्रेशन करता कित्याक रिसंटली आतां कोड बी लागपाचो आसा आनी कोड लागलो जाल्यार आमकां इल्लो प्रॉब्लम जातलो। आमचो ऑलरेडी मागसा जो प्लांट आसा हॉट मिक्साचो तो स्टार्ट जावना कॉन्ट्रॅक्टर सारके म्हणजे आमचे स्टार्ट जावना एंड ऑफ नोव्हेंबर हो आय एप्रिशिएट MLA कित्याक गरजेचेर इम्पॉर्टंट एज सच कित्याक इट वॉज अ नीड ऑफ एन आवर। हालींच एक 4 दीस पयले आमचो एकलो भुरगो आमचे गांवचो अपघात जावन ही सिरियस स्टील इंटू GMC जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉटहोल्स। आनी आमी पावसा दिसांनी देखून वी वर फॉलोईंग अप विथ MLA एंड MLA इज टू ऑलवेज कोऑर्डिनेट विथ आमचो गौरीश इज टू ऑलवेज कम आनी पॉटहोल्स बीन सदांच तो पॅक करून आमकां आदार करतालो बट दॅट वॉज जस्ट अ टेम्पररी वन एंड ड्यू टू अनसिजनेबल रेन हें आतां आमचें काम जें सरान घेतलां तें वी कुडंट स्टार्ट इट अकॉर्डिंग टू द टायम लायन। रस्त्याचेर इतले पॉटहोल्स आशिल्ले तेका अपघात जावपाची हांगासर खूब रिस्क आसली खूब डेंजर आसलो लोकां खातीर। हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा आमच्या MLAक ज्यांनी हो कामाक हात घातला हांगासर टेंडर पास करून घेतला। तशेंच जे हायर ऑथॉरिटीज आसा जे मिनिस्टर्स हितून इनवॉल्व आशिल्ले जे कांय कार्यकर्ते जे ऑफिसर्स हितून फायल फॉरवर्ड करपाक इनवॉल्व आशिल्ले तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। बेगीनच्या बेगीन आमकां काम चालू करपाक तुमी हेल्प केलो म्हणून।